दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर हाणें मंत्रिपदाचो सोपूत घेतलो। राजभवनाच्या नव्या दरबार सभाघरात हो सोपूत विधी सुवाळो जालो। पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हाणें भलायकेच्या कारणाक लागून बुधवारा मंत्रिपदाचो राजिनामो दिल्लो, जाल्यार रमेश तवडकर हाणें बेरेस्तारा सकाळी सभापती पदाचो राजिनामो दिलो। तशेंच गोविंद गावडे हांकां मंत्रिपदावयल्यान काडून उडयल्ल्या उपरांत मंत्रिमंडळांत 2 जागे रिते आशिल्ले। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर हांकां मंत्रिमंडळांत आस्पावन घेतिल्ल्यान हे 2 जागे भरल्यात। दुसऱ्या वाटेन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि कलांगूटचो आमदार मायकल लोबोकूय मंत्रिपदाची आस्त आशिल्ली। मात दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकराक मंत्री केल्ल्यान संकल्प आमोणकर आणि मायकल लोबो हांचो मंत्रिमंडळ प्रवेश नामणेर पडला। तशेंच रमेश तवडकर हाणें सभापती पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान ह्या पदार सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांच्या नांवाची चर्चा चालू आसा। 2007 ते 2012 ह्या काँग्रेसीच्या कार्यकाळात भाजपान जायती आंदोलनां करून लोकांमदीं काँग्रेस विरोधी वातावरण तयार केलें। काँग्रेस कार्यकाळात सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकार हांच्या नेतृत्वाखाला भाजपान काँग्रेस मंत्र्यांचेर जायते आरोप केले। हातूंतली कांय प्रकरणां आजून कोर्टान सुरू आसात। मनोहर पर्रीकार हांच्या नेतृत्वात केल्ल्या कामाची भाजपाक 2012 वर्सा पोचपावती मेळ्ळी। काँग्रेसीक उडोवन भाजपान 2012 वर्सा सत्ता स्थापन केली। 2012 उपरांत आयज 13 वर्सांनी भाजपाच्या मंत्रिमंडळाचेर नदर मारीत जाल्यार काँग्रेस राजवटीत मंत्री आशिल्ले अर्ध्या परस चड मंत्री आयज भाजपाच्या मंत्रिमंडळात दिसून येतात। आयज भाजपाचे मंत्रिमंडळ पळयलें जाल्यार काँग्रेस युक्त भाजप जाल्ल्याचें सध्या दिसून येता। बेरेस्तारा मांडवी न्हंयदेगेर लायिल्ली प्रवाशी क्रूज बोट बुडली। बोट कशी बुडली ताचें कारण अजून स्पश्ट जालें ना। फाटले कांय दीस जाले गोंयांत उटंगराचो पावस चालू आसा, देखून उदकाची पातळी वाडली आसुये आनी ताका लागून ही बोट बुडली आसुये असो अदमास आसा। संबंदीत अधिकारी ह्या घडणुकेची चवकशी करतात अशी माहिती मेळिल्ली आसा, पूण ही प्रवाशी क्रूज बोट कशी बुडली हें अजून स्पश्ट जालें ना। मांडवी न्हंयदेगेर लायिल्ली ही प्रवाशी क्रूज बोट जी आसा ती बेरेस्तारा सकाळी बुडली। बोट कशी बुडली ही तें कारण स्पश्ट जालेलें ना। कदाचित सध्या गोंयांत नेटाचो पावस चालू आसा ताका लागून घडये ही बोट बुडली आसुये असो अदमास लोक व्यक्त करीत आसात। मात संबंदीत अधिकारी ह्या घडणुकेची तपासणी करतात। 2027 वर्सा पयलीं गोंयांत एसटीक आरक्षण मेळटलें असो दावो सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकर हाणें केला। मात सावर्डे मतदारसंघात एसटी लोक कमी आशिल्ल्यान ह्या मतदारसंघात आरक्षण मेळपाक कठीण आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें आसा। तेन्ना 2027 वर्सा पयलीं गोंयांत एसटीक आरक्षण मेळटलें असो दावो सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकरान केला। सावर्डे मतदारसंघात एसटी लोक कमी आशिल्ल्यान ह्या मतदारसंघात आरक्षण मेळपाक कठीण आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा। फोंडे मार्केटाच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान इमारत मोडपाची आशिल्ली, ताका लागून पालिकेन मार्केटांतली पयल्या माळये वयली दुकानां खाली करपाक सांगिल्ली। ह्या खातीर मार्केटांत दुकान थाटून आशिल्ल्या संबंदीत व्यापाऱ्यांक 72 वरांची मुजत दिल्ली। चवथ तोंडार आयिल्ल्यान सगळे कशें करचे हाचो भंय व्यापाऱ्यांच्या मनात आशिल्लो, ताका लागून व्यापाऱ्यांनी बेरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। चवथीच्या पयलीं मार्केट मोडून उडोवचें ना, तशेंच व्यापाऱ्यांकूय स्थलांतरीत करचें ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या व्यापाऱ्यांक दिलां। तशेंच 11 दिसांचे गणपती पावयले उपरांत हे मार्केट जे आसा ते पाडपाची प्रक्रिया सुरू करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। चवथीक पीओपीच्या मुर्त्यांचो वापर जावचो न्हय म्हणून हाचे खातीर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान
उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आणि हेर खात्यांकडेन समन्वय साधून तपासणी मोहीम आनीक तीव्र केला, अशी माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वांगडी सचिव संजीव जोगळेकरान दिली. 18 ऑगस्ट मेरेन पीओपीच्या 189 मुर्त्यांचे नमुने एकठांय केल्ले. हातूंतल्या 137 नमुन्यांची तपासणी केल्या. हातूंतल्या 17 नमुन्यां मदीं पीओपीचे प्रमाण 10% परस चड सापडले. ताका लागून हे गणपती चिकट मातयेपासून तयार करूंक नाशिल्ल्याचे आतां स्पश्ट जालां. तिसवाडी, केपें, साश्टी, पेडणे, मुरगांव, सत्तरी आनी फोंडें तालुक्यांत ही तपासणी केल्या. आसगांव तण कापतना तेलंगणाच्या एका कामगाराक बांयत पडून दुर्दैवी मरण आयलें. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो कामगार बांयकडेन तण कापतालो तेन्ना ताचो पांय निसटिल्ल्यान तो बांयत पडलो आनी ताका मरण आयलें. ह्या बांयचेर राखणें वणत वा कसली फेन्सिंग वा जाळयेचें आवरण नाशिल्लें, ताका लागून ही दुर्दैवी घडणूक घडली. आसगांव हांगासर ही दुर्दैवी घडणूक घडली. तेलंगणाचो एकटो कामगार तण कापता आसतना तो बांयत पडलो आसगांव हांगासर आनी ताका दुर्दैवी मरण आयलें. सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हो कामगार जो आसा तो बांय कडेन तण कापता आसतना पावलो आनी ताचो पांय निसरून तो बांयत पडलो म्हणून ताका मरण आयलें. ह्या बांयचेर तशी राखणी वणत वा फेन्सिंग वा कसले जाळी बिळी नाशिल्ले कारणान तो थेट बांयत पडलो. मांद्रे वाठारांत रस्त्याचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. रस्त्यांक पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून यो वच करप्यांक तशेंच अपघाताच्या घडणुकांनी लेगीत वाड जालेली आसा. देखून मांद्रेच्या गट काँग्रेस समितीन पेडणेच्या भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते शिवनाथ गावस हांकां निवेदन भेटयलें. तशेंच रस्त्याक पडिल्लीं फोंडकुलां 4 दिसां भितर दुरुस्त करूंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन ह्या गट काँग्रेसीन दिलेली आसा. गट काँग्रेस समितीन मांद्रेच्या ह्या पेडणेच्या भौशीक बांदकामाक शिटकावणी दिलेली आसा. तांच्यांनी अभियंते शिवनाथ गांवस हांकां निवेदन भेटयलां की बेगिनांतल्या बेगीन हो रस्तो जो आसा तो सारको करचो. मांद्रे वाठारांत रस्त्यांचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. रस्त्यांक फोंडकुलां पडिल्ल्यान तांच्यांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा. ताका लागून भौशीक बांदकामाच्या अभियंत्याक तांच्यांनी निवेदन दिलें. 4 दिसां भितून रस्तो दुरुस्त करचो म्हणून तांच्यांनी मागणी केल्या, नाजाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिल्या. लाटंबारचे कोमुनिदादीत जर 10 कोटींचो घोटाळो जाल्लो आसत जाल्यार त्या विशीं पुरावे सादर करचे असो सल्लो सद्याच्या कोमुनिदाद मंडळान दिलेलो आसा. कोमुनिदाद जमनींतलीं घरां कायदेशीर करपाच्या निर्णयाक लेगीत मंडळान येवकार दिला. लाटंबारचे कोमुनिदादीच्या उसप वाठारांतली जमीन IDC खातीर संपादीत केल्या. मात ह्या जमिनीच्या बदलांत मेळिल्ले सुमार 10 कोटी रुपयां वयल्यान सध्या उसप गांवांत बोवाळ चालू आसा. ह्या पयशांची अफरातफर जाल्या असो आरोप जावपाक लागला. ह्या फाटभुंयेर लाटंबारचे कोमुनिदादीन आपली बाजू स्पश्ट केली. चवथ लागीं पाविल्ल्यान सध्या गणपतीच्या आगमनाची तयारी नेटान चालू आसा. मात जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्लो नाल्ल बरोच म्हारग जाल्ल्यान ऐन चवथीच्या वेळार लोकांक फटको बसला. बाजारांत नाल्लांच्या दरांत व्हड प्रमाणांत वाड जालेली आसा. रानटी जनावरां, माडाक जावपी रोगाची लागण तशेंच आतां नाल्ल काडपाक पाडिली मेळनात. हे आनी अशा हेर कारणांक लागून नाल्लांचो दर बरोच वाडिल्ल्याचे शेतकार सांगतात. नाल्लाचें उत्पादन कमी जावपाक लागिल्ल्यान शेतकार भावांनी हुस्को उक्तायला. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें आनी नाल्लांचो दर कमी करचो म्हणून लोकांनी मागणी केल्या.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए, पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। पणजीच्या डॉनबॉस्को हायस्कूल इंडोर स्टेडियम मध्ये भरलाय शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा 20 ते 24 ऑगस्ट। यामध्ये मिळणार आहेत होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड, हँडलूम, हँडीक्राफ्ट। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 98 20 28 38 77 आणि 93 26 28 38 77। हांव गोमंतक वाचतां। गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाजे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा। हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात। आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा, तांचे हांव खूब खूब आभारी। की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात। बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात। कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय, कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय। गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता। गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र, संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा, अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक। गोमंतक दैनिक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात। सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा। गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना। जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचेर तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा। गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक। उटंगराच्या पावसाचे सावट फाटल्या कांय दिसां सावन जायत्या राज्यांक सतायत आसा। देहरादून ते गुजरात मेरेन उदक भरिल्ल्यान लोकांक जायत्या समस्यांक तोंड दिवचें पडलें। गुजरातांतल्या द्वारकात पावसाक लागून बुट्टी लेगीत आयली। द्रोणांतल्यान घेतिल्ल्या ह्या व्हिडिओत द्वारका नगरींतलो जाम रावल हो गांव कसो बुडला ते स्पश्ट दिश्टी पडटा। थंयच्या बांदावयल्यान पुलावयल्यान लेगीत उदक ओसांडून व्हांवपाक लागले। ही दृश्यां द्रोणांतल्यान घेतिल्ली आसा। गुजरातांतल्या द्वारका हांगासर जाम रावल हो गांव कसो बुडला तो आमकां द्रोणाच्या माध्यमांतल्यान स्पश्ट दिश्टी पडटा। उटंगराच्या पावसाचो सावट जे आसा ते उत्तर भारतांतल्या बऱ्याचशा राज्यांनी ह्या पावसाचे सावट फाकिल्ले आसा। ताका लागून जायत्या वाठारांनी बुट्टी सारकिल्ली प्रकरणां घडपाक लागिल्ली आसा। अमेरिकेन भारताचेर 50% शुल्क लादपा मदीं परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हाणें रशिये कडेन वेपार वाडोवपाक यत्न केला आनी रशियन कंपनी आपल्या भारतीय समकक्ष कंपनी कडेन चड सघनपणान जुडपा खातीर प्रोत्साहन दिला। भारताची नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आनी मेक इन इंडिया सारकिल्ल्या उपक्रमान विदेशी वेवसायांक दारां उक्तीं केल्यात असो उल्लेख परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हाणें केलेलो आसा। रशियन कंपनी वांगडा चड गुंतवणूक करपाचें आमंत्रण आशिल्ल्याचें परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हाणें सांगलें।
सावथाचे सुपरस्टार विजय थलापतीन राजकारणांत लेगीत उंचेली सुवात मेळिल्ली आसा. ताका तांच्या चाहत्यां कडल्यान आनी जनते कडल्यान खूब बरो मोग मेळटा. चाहते ताचे खूब बरे फॅन आसात. सावथ इंडस्ट्रीन तांचें खूब बरें नांव आसा. एक सुपरस्टार म्हणून ते दक्षिण चित्रपटांनी खूब फामाद आसात. तांच्या पक्ष TVKची लोकप्रियता परत एक फावट आतां तामिळनाडूंतल्या मदुराई शारांत ही दिश्टी पडली. विजय थलापतीच्या TVK पक्षाची दुसरी राज्य परिशदेच्या वेळार ही हांगासर तांकां गर्दी आनी तांकां बरो उपाट प्रतिसाद मेळिल्लो दिसून आयलो. जे मळबाद उडपी बोमाड्यांचेर तांचें चित्र मळबाद उडटाना दिश्टी पडलें. तांच्या TVK ह्या पक्षा खातीर लोकांनी प्रचंड भोवमतान थंय गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. दिल्लींतल्या 2 शाळांक बॉमाच्यो धमक्यो आयिल्ल्यो आसा. ह्या म्हायती प्रमाण मालवीय नगरांतल्या SKV शाळेक आनी प्रसाद नगरांतल्या आंध्र शाळेक ह्यो बॉमाच्यो धमक्यो आयल्यात. बॉमाच्यो धमक्यो आयल्या उपरांत पुलीस जे आसा ते घटनाथळाचेर पावले. मात संशयास्पद अश्यो कांयच वस्तू तांकां थंय सांपडल्यो ना. परतून एक फावट दिल्लींतल्या 2 शाळांक बॉमाच्यो धमक्यो आयिल्ल्यो आसात. ह्या धमक्यांत तांकां सांगलें की शाळेच्या परिसरांत खंय बॉम्ब लायिल्ल्याचें तांच्यांनी तांकां सांगलें. शाळेंत शिटकावणी दिल्या उपरांत दिल्ली पुलीस पंगड सुण्यांचो स्क्वॉड आनी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड घेवन शाळेच्या ह्या वाठारांत पावले. पुराय शाळेची सुवात रिती केली आनी तांची सोद मोहीम सुरू केली. मात्र संशयास्पद अश्यो तांकां कांय गजाली सांपडूंक ना. त्या दुसरे वटेन जयपुरांतल्या पॅलेस शाळेक बॉमान उडोवपाची धमकी आयली. एक तांकां मेल आयलो. हातूंत शाळेक बॉमान उडोवपाची धमकी दिल्ली. ताका लागून शाळा प्रशासन आनी पालकां मदीं चिंतेचें वातावरण पसरलें. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या बरोबर थळाव्या प्रशासन आनी पुलिसांनी रोखडीच कारवाय सुरू केली. भुरग्यांची सुरक्षीतताय मतींत दवरून पुराय शाळा रिती केली. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक शाळेच्या भायर काडले आनी उपरांत तांच्यांनी ही सोद मोहीम सुरू केली. धमकावपी मेल कोणें धाडलो आनी खंयच्यान धाडलो ताची चवकशी तपास एजन्स्यो करपाक लागल्यो. गवळवाडा निरंकालच्या सुमती वेळी भिका समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें मजतीचो हात दिलो. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ले. ह्या विशीं गोमंतक TVन ही बातमी उजवाडाक हाडिल्ली. त्या उपरांत शिरोडेचे समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकर हाणें ह्या बातमेची दखल घेत तिका मजतीचो हात दिलो. निरंकाल रावपी सुमती वेळी ह्या जाणट्या बायलेक कोणाचोच आदार ना. ती आपल्या घरात एकटी एकसुरी रावता. सरकारा वतीन मेळपी 2000 रुपयाच्या आदाराचेर ती आपली कशी बशी जीण भागयता. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून सुमतीच्या घराचे छप्पर कोसळपाच्या मार्गार आसा. तशेंच तिच्या घराक गळटी लागला. कोणाचोच आदार नाशिल्ल्यान सुमतीक घराची दुरुस्ती करप शक्य नाशिल्लें. ह्या विशीं गोमंतक TVन बातमी उक्ताडार हाडिल्ली. गोमंतक TVन प्रसारीत केल्ल्या बातमेची दखल घेत शिरोडेचो समाज वावुरपी शिवप्रसाद शिरोडकरान ताका मजतीचो हात दिलो. आनीक एक गोमंतक TVचो इम्पॅक्ट घालपी बातमी म्हटल्यार बोरये पुलाची ही अवतिकाय जाल्ली स्थिती. पुलाक पडिल्ल्या फोंडकुलांतल्यान लोखणाच्यो सरयो स्पश्टपणान भायर आयिल्ल्यो दिश्टी पडटाल्यो. देखून गोमंतक TVन ही बातमी उक्ताडार हाडिल्ली. उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक जाग आयली. सध्या भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या पुलाच्या दुरुस्तीचें काम करपाक सुरवात केलेलें आसा. ह्या कामाक लागून पुलाच्या दोनूय वाट्यांनी येरादारीची कोयंडी निर्माण जावपाक लागली. ताका लागून कामार वचपी लोकांनी खंत उक्तायला. कारण तांकां कळाव जाल्ल्यान तांच्यांनी तिडक लेगीत उक्तायल्ली आसा. तशेंच ह्या पुला समांतर एक नवो पूल बांदपाची मागणी गाडयो चलोवपी चालक जे आसात ते करपाक लागला. मात्र बरी बातमी ही की गोमंतक TVन प्रसारीत केल्ल्या बातमेची दखल घेत भौशीक बांदकाम खात्यान बेगोबेग ह्या पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाक हात घातिल्लो आसा. मात्र येरादारीची अडचण लोकांक उप्रासपाक लागल्या.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी मेक इन इंडिया रक्षा परियोजनाच्या अंतर्गत केंद्र सरकारान मंगळारा वायुसेना खातीर 97 LCA Mark 1A ही झुजारी विमानां खरेदी करपाक मंजुरी दिलेली आसा. सुत्रांच्या म्हायतीनुसार उच्चस्तरीय बसका जाली. तातूंत हो सौदो जो आसा झुजारी विमानां घेवपाचो तो स्विकार जालो आनी तांकां एक अंतीम स्वीकृती मेळ्ळी, जातूंत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही कंपनी जी आसा ती ह्या झुजारी विमानांची उत्पादनां सुरू करपाक शकतली. ही विमानां करपाक सरकारा कडल्यान परवानगी मेळिल्ली आसा. पुराय गोंयांत मडगांव एकूच ESI हॉस्पिटल आसा. ताका लागून उत्तर गोंयच्या कामगारांक भलायकी तपासपा खातीर पयस वचचें पडटा. देखून दिवचल तालुक्यांत येवपी मुळगांव वाठारांत 150 खाटींचे ESI हॉस्पिटल उबारचे अशी मागणी राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत केलेली आसा. मडगांव एकूच ESI हॉस्पिटल आसा. ताका लागून उत्तर गोंयच्या कामगारांक भलायकी तपासपा खातीर पयस वचचें पडटा. देखून दिवचल तालुक्यांत येवपी मुळगांव वाठारांत 150 खाटींचे ESI हॉस्पिटल जावचे. ताका लागून राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेन राज्यसभेत मागणी केल्या. मडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरवात जाल्ली आसा. जातूंत मुखेल सभाघर, ब्लॅक बॉक्स थिएटर आनी एनेक्स इमारतीचो आस्पाव आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें तेंको दिल्ल्यान मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें हो उपक्रम हातांत घेतला. नूतनीकरणाचें काम दर्जेदार आनी वेळार पुराय जावचें म्हणून फामाद चित्रपट तशेंच नाट्य कलाकार विजय केंकरे हांच्या अध्यक्षते खाला एक देखरेख समिती स्थापन केल्ल्याची माहिती रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष राजेंद्र तलकान दिली. आतां बेगीनूच ह्या रवींद्र भवनाचें काम जें आसा मडगांवच्या त्या नूतनीकरणाचें काम आतां हातांत घेतलेलें आसा. मुखेलमंत्र्यान दिल्ल्या तेंकाक लागून आनी आमदार दिगंबर कामतीक लागून हे आतां रवींद्र भवनाचें काम नूतनीकरणाचें काम जावपाचें आसा. मात हे काम बऱ्या दर्जाचें जावचें आनी पुराय बरें जावचें, वेळार जावचें म्हणून एक समिती लेगीत नेमिल्ली आसा. कुचेरीच्या झरीन दिसान दीस हे कोयराचें प्रमाण वाडत आसा. ताका लागून ही झर जी आसा ती प्रदुशीत जालेली आसा. संबंदीत खात्यान तशेंच थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांनी आरोप केलेले आसा. वेंचणुके वेळारूच आमदार तशेंच मंत्र्यांक ह्या झरीची याद येता अशी टिका थळाव्यांनी केलेली आसा. असो तोमणो थळाव्यांनी मारिल्लो आसा. चवथीच्या पयलीं ह्या झरींतलो गाळ काडचो आनी ही झर जी आसा ती नितळ करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. कुचेलीच्या झरीन दिसान दीस हे प्रदूशण वाडत आसा, कोयराचें प्रदूशण वाडत आसा. ताका लागून ह्या शुद्ध झरीचें उदक जें आसा तें दुशीत जालेलें आसा. संबंदीत खात्यान तशेंच थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर सामकें दुर्लक्ष केलेलें स्पश्ट दिश्टी पडटा असो आरोप थळाव्यांनी केला. वेंचणुके वेळार आमदार तशेंच मंत्र्यांक जाग येता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. दुसरे वटेन उदळगतीची कामां करचे बदला सरकार बोलबच्चनगिरी करता अशी आरोप आनी टिका थियेचे आदले आमदार आनी तशेंच थियेचे सद्याचे आमदार जे आसा ते लोकां खातीर काम करपाक अपयशी थारला अशी टिका लेगीत थियेचे आदले आमदार किरण कांदोळकरान केलेलो आसा. भाजप फक्त बोल बच्चनगिरी करता अशी टिका आनी आरोप थियेचे आदले आमदार किरण कांदोळकरान केला. सद्याचो आमदार लेगीत लोकांची दिशाभूल करता. ताका लागून गोंयचे लोक आतां भाजपाचेर विश्वास दवरिनात अशें किरण कांदोळकराचें म्हणणें.
केरळात व्हड प्रमाणात पावस पडून जायत्या वाठारांनी उदक भरिल्लें आसा. फाटले कितलेशेच दीस सतत पावस पडपाक लागिल्ल्यान कोट्टायमांतले जनजीवन जें आसा तें सामकें विस्कळीत जालेलें आसा. थंयच्या न्हंयांक पूर स्थिती आयिल्ली आसा. व्हड प्रमाणात पडिल्ल्या पावसाक लागून कोट्टायमांतली भाताची शेतां नश्ट जाल्यात. भाताची शेतां उदका पोंदाक गेल्या. शेतकऱ्यांनी खूब मेहनत करून ही शेतीची लागवण केल्ली, मात तांच्या मेहनतीचेर हे उदक पडिल्लें आसा. खासा करून कट्टानाड वाठारांतली जायती भाताची शेतां उदकान बुडल्यात. ताका लागून शेतकऱ्यांक शेतपीक सुरू करपाक समस्या उप्रासपाक लागल्या. आतां केरळांत रोखडोच ओनम सण येवपाचो आसा. मात्र कांय ठिकाणांचेर उटंगराच्या पावसाक लागून केरळांत पूर स्थिती निर्माण जाल्लेली आसा. शेतांचो इबाड जाल्लो आसा. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचेर उदक पडिल्लें आसा. दुसऱ्या वाटेन ओनम उत्सवाच्या पयलीं गुंडुलपेट ही सनफ्लावरां सद्या केरळांत बरीच फुलून आयिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. केरळाचो एक मुखेल कापणीचो उत्सव आशिल्लो हो उत्सव राजा महाबलीच्या सन्मानान मनयलो वता. ओनमांत पुक्कलम नांवाच्या फुलांची रांगोळी लेगीत तयार करतात आनी ह्या उत्सवाक म्हत्वाची आशिल्ली गुंडुलपेट ही सनफ्लावर फुलां ह्याच वेळार फुलून येतात. ताका लागून ही सद्या केरळांतल्या बागांनी ही सद्या गुंडुलपेट नांवाची सनफ्लावरां बरीच फुलून आयिल्ली आसात. गुंडुलपेट सनफ्लावरांची बरी लागवड जाल्ल्यान हे फुलांचे मळे जे आसा ते बरे फुलून आयिल्ले आसात. गोंयांत सद्या हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो. तशेंच बुधवार आनी बेरेस्तारा येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. फुडल्या 2 ते 3 दीस पावसाचें प्रमाण कमी जातलें अशें सांगलां. मात फुडल्या सप्तकांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. म्हणजे चवथीक कदाचित पावस हाजेरी लावपाक शकता असो अंदाज हवामान खात्यान उक्तायला. पणजीच्या डॉनबॉस्को हायस्कूल इंडोर स्टेडियममध्ये भरलाय शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. 20 ते 24 ऑगस्ट यामध्ये मिळणार आहेत होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड, हँडलूम, हँडीक्राफ्ट. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 98 20 28 38 77 आणि 93 26 28 38 77. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.